आयज पळय जो CRZ 2019 नोटिफिकेशन पळय एप्रूव केला आनी तितून जे म्हणलेलें आसा की फिशरमॅनाची घरां ती आयज कमर्शियल करपाक मेळटली आनी ट्युरिजम एक्टिविटीज करपाक मेळटले. हें आमकां एक सायड लॉलिपॉप दिला आनी दुसरे सायड जे फिशींग विलेजीस जी प्रोटेक्टेड एरिया आशिल्ली जी नो गो एरिया आशिल्ली ट्युरिजम एक्टिविटीज या कसली दुसरी एक्टिविटीज करपाक ती आयज सरकारान ओपन केलेली आसा. आनी दुसरे सायड जे फीश ब्रिडींग एरिया आसा जे फिशरीज डिपार्टमेंटान मार्क केल्लें तें आयज ओमीट केलां. रिजन सेईंग दॅट दे डू नॉट हॅव सायंटिफीक स्टडी. सो हें आयज क्लियर जालेलें आसा की हो सरकारान आयज तो पळय 50 मीटर पळय CRZ पळय एप्रूव केलो आनी ते भायर आतां ते म्हणटा पयले म्हणटाले की CRZ 50 मिटर्स गोंयान एप्रूव जावचें ना म्हणून. आयज सगळे अर्बन एरियांनी तेंच्यांनी म्हणल्यार CRZ विल बी 50 मिटर्स. आतां हो सरकार जो आसा आयज कितें करपाक सोदता? आयज हे फीश ब्रिडींग एरिया आयज डिमार्केट कित्याक करूं ना? कित्याक दर्यो पळय आहा तो आयज MPA व्हरपाक सोदता आनी जे पळय रिस्ट्रिक्टेड एरियाज आशिल्ले इन कोस्टल एरियाज लायक फिशींग विलेजीस ती काडपाक ट्राय केले. कित्याक आयज MPA म्हणटा की 0 to 45 मिटर्स फ्रॉम द हायटाईड लँड बिलोंग्स टू द MPA. म्हळ्यार आयज सरकारान आख्खो दर्यो आनी आख्खो आमचे वेड्यो पळय आहा ते विकपाचें काम केलेलें आसा. आनी हांव मागता CZMPक स्पेशली द मेंबर सेक्रेटरी आनी फॉरेस्ट मिनिस्टराक की आमी हे एमेंडमेंट मागूंक ना आनी हे ताबडतोब तूं फाटीं घे, नाल्यार आमचे गोंयचे फिशरमॅन पळय आसा ती आख्खी व्हडली चळवळ स्टार्ट करतली. आनी कित्याक हें जें पळय आहा फिशरमॅनाची विरूद्ध आसा. फिशींग वॉर्ड्स ह्या विलेजीस पळय तुमी म्हणटाले ते आयज तुमी काबार करपाक सोदता आनी फिशरमॅनाक आख्खे गोंयचे डिस्प्लेस करपाक सोदता. कित्याक तुमी आयज म्हणटा फिशरमॅनाक ट्युरिजम एक्टिविटीज करपाक. कितले फिशरमॅना कडेन प्रॉपर्टी आसा? कितले फिशरमॅना कडेन पयशे आसा व्हडली हॉटेलां बांदपाक? सो हे तुमी फिशरमॅनाच्या नांवाचेर जे पळय भाटां पळय आसा ती विकपाचें काम तुमी करता. सो हांव मागता परत गोंयचे CMाक 50 मिटरां तुवें CRZ हाडपाक पळय ट्राय केलेलें आसा. आमचें ट्युरिजम फॉर द नेक्स्ट 10 years काबार जातलें. कित्याक ऑलरेडी इरोजन जायत आहा आनी जेन्ना तूं 50 मिटराक CRZ हाडलें जाल्यार हें सगळें काबार जातलें.